इलेक्शनाच्या आसलेल्या कारणान कितें जालां, सगळे ऑफिसर्स बी सगळे इलेक्शन ड्युटीक बिजी आसलेले म्हणून कांय सांगना. सो आतां एकदां गव्हर्मेंट फॉर्म जालें की मागीर सगळे आपापल्या खर्चेर आसा तशें आसतले. सो त्या नंतर हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा जी म्युनिसिपल आमची मोरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सील, तेंच्यांनी कडक एक्शन घेवची. म्हणल्यार जो कोण आयकना न्हू तेंचे कायमचे बंद करचे. कितें न्हू, कित्याक भंय ना जाल्यार कांय जावचें ना. आज मार्केट एनक्रोचमेंटाचे आता पळय आमी आतां इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन असल्या कारणान सगळे जाण आपापल्या पक्षा खातीर कामाक बिजी आसले. सो हांगा तेजो फायदो म्हाका दिसता हांगा जे मार्केटान आयज एनक्रोचमेंट चल्लेले पळय भायर ते जागो एक चलपाक सुद्दां मेळना जाल्यार ते खंय तरी हांगा जे वेंडर्स आहा तेंच्यांनी एक रॉंग स्टेप उखललेलो आहा की तेंच्यांनी आपली जी जागा दिल्या तेजेकून तेजी आनी चड सुवास तेंच्यांनी यूज केलेली आहा, एनक्रोचमेंट इल्लिगल केलेली आहा. सो हेचेर खंय तरी म्युनिसिपालिटी आतां रिएक्ट जातली, कारण आतां सगळो इलेक्शनाचो प्रोसेस सगळो काबार आतां बॅक टू परतून नॉर्मल ऑपरेशन म्हणटा पळय त्या भशेन सगळे कावन्सिलर आतां परतून आपल्या ड्युटेक म्युनिसिपालिटी तशें इतर आपले कार्य चालू आसतले. तेन्ना हे मागता हे जे वेंडर्स आहा, शॉप वेंडर, हेंच्यांनी खंय तरी आपली दखल घेवन खंय तरी शिस्त बाळगपाची गरज आहा. कारण ही शिस्त बाळगल्यारूच मार्केटान खंय तरी लोकूय येतलो, धंदो वाडटलो. हांगा सद्या कितें आतां जागो सामको उणो आहा, सामको कमी आहा, लोकांक चलोवंक मेळना. भितून गाडी समज रिक्षा समज येयली तर आतां तुमी पयली रिक्षा येवन कसलो जागो आनी सामको अडचणीत पडलेलो, लोकांक चलोवंक सुद्दां मेळनासलें. सो खंय तरी हांगा मागता वेंडर्सा खातीर तेंची शिस्त बाळगपाची गरज आहा. नाल्यार म्युनिसिपालिटी खंय तरी कारवाय करतली तेन्ना तुमी म्हणूंक शकना की हो कावन्सिलर आमचेर एक्शन घेवंक जाता. शिस्त आसल्यारूच फुडें कारवाय बरी चलपाक जाय. की शिस्त नाल्यार सगळे बेशिस्त वागोंक लागता. बेशिस्त वागल्यार सगळे कानून आमचे शिस्त आहा पळय, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावंक शकता. म्हणजे खंयच्या खंय जाता तेका लॉ कांयच नासता, म्हणजे रुल्स रेग्युलेशन नासता. सो मागता हांव हे वेंडरा कडेन तेंच्यांनी हेचेर मातशी आपली पर्सनल इंट्रस्ट घेवन हेचेर म्युनिसिपालिटीचो जो रूल आहा तो फॉलो करचो, इतलेंच म्हाजी तेंचे विनवणी.